पंचायत क्षेत्रात चालू आशिल्लें टॉवरचें काम पंचायतीक लागना जाल्यार पंचायत जायत कित्याक? कोलवेच्या लोकांनी प्रश्न विचारला। पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर धाडून जियो कंपनीन मोबायल टॉवराचें काम चालू दवरिल्ल्यान बेजारिल्ल्या थळाव्या लोकांनी हे आयतार दीस बंद उडयले। ह्या मोबायल टॉवराक थळाव्या लोकांचो विरोध आसा। ग्रामसभेत टॉवरा आड ठराव घेतिल्लो। लोकांच्या विरोधाक लागून पंचायतीन ह्या मोबायल टॉवराक परवानगी दिवंक नाशिल्ली। तशेंच काम थांबोवपा खातीर नोटीसय काडिल्ली, पूण पंचायतीच्या आदेशाक पाळो दिनासतना कंपनीन काम चालू दवरिल्ल्यान थळावो लोक चाळवलो आनी तांणी काम बंद उडयलें। ह्या वेळाचो पंच सगलो लोक एकठांय जाला आनी पंचायती येयला विचारपाक तुमी स्टॉप नोटीस धाडल्या देखून कित्याक स्टॉप जालें नाका म्हूण आमकां पंचायती येयन आमकां आपयन हाडलें हिंगा। आम खूद येयलें ना हिंगा, आमकां लोकांक आपयन हाडलें इनलिगल काम चलत म्हूण। ताका लागून आमी येयल्ले आनी आमी चल्ले घोडे स्टॉप कित्याक केलें नाका म्हूण तो तेंगे तो इंजिनियर एकलो तो सांगता आमची पंचायती लागना। पंचायती लागना जाल्यार गांव आनी पंचायत आसत वालोर कितें ना जाल्यार सोमती पंचायती स्टॉप बंद करची। म्हाका जालें स्वता तांकां कितें रायट आहा आमकां सांगपाक पंचायती लागना म्हणचे आमकां समना पंचायती लागना म्हणटे तेमी आमकां क्लियर करचे कित्याक लागना तें। जर तर पंचायती सगळ्यांक जर इल्लीगल करपाक जाता जाल्यार पंचायत सोमती लॉक मारची, गव्हर्मेंटान लॉक मारची, पंचायती नाका म्हूण। आतां उलयता तेंगे इंजिनियर एकलो सांगता की हें नाका म्हूण कितें पंचायती गरज ना म्हणटा। आरे तो आमकां सांगपाक कोण आमी पंचायत न्हू, आमी विलेजी पंचायत आहा म्हणून पंचायत सांगता स्टॉप करची म्हूण इल्लीगल कितें चलत तें लोक येवन बोवाड मारता इल्लीगल चलत म्हूण म्हणून आमी तांकां स्टॉप नोटीस धाडला म्हणून तें आयकपा जाय आहलें। तें आमकां बायपास करून वयल्यान सॅटर्डे संडे चालू करताय काम। पुलीस कितें सांगता? पुलीस कितें सांगता? पुलीस कितें सांगता आपल्या ही कांय येयलें ना। आमी पुलिसी पासून ती कॉपी आमी धाडल्या स्टॉप नोटीस धाडली ती आमी पुलिसूकय दिल्या। आतां हितून कोण फोर्स करता कोण कितें करता ती आमी नकोय। म्हाका दिसता कोण ना कोण तरी कितें आहा म्हणून। आनी तो कितें म्हळ्यार आमकां ही गॅजेटाचेर येयला टावर काज म्हणून ओके टावर म्हाकाय जाय म्हणटा आनी म्हाका मोबायलूय जाय, पूण कितें खुंयच्या लोक घालूंक सारकें जायना तें रेजिडेंटेड एरियाचे घालपा जायना न्हू। लोक चड लोक हातीन घालपा जायना टावर घालपा जाय पूण दुसऱ्या लोक घालपा जाय। आतां आमकां सगळ्यां बरेंची टॅबलेट बरें न्हू तरी एकी पाटींक जाय टॅबलेट हाय न्ही बेगीन एकूच दिसान बरो जातलो। ते भाशेन लिमीट आहा न्हू सगळीची टावराकूय लिमीट आहा टावरूय मातशें पयस घालपाचो ते भाशेन तो म्हणटा पंचायती रायट ना म्हणटा आमकां। आनी जर तर आमकां तेंगे हॉर्सान तेंगे हाती दोन बंद करूंक गेले आमी तेन्ना हात घायल आमकां दोन जातले पुलीस तें करपा जाता पूण स्टॉप करपा जायना इल्लीगल चलत तें पंचायतीन करपा जायना। आज तारखेर मोबायला कनेक्शन सगळ्यां जाय, एमकाय सगळ्या मोबायला कनेक्शन जाय। मोबायला कनेक्शन नाक म्हूण कोण म्हणा सगळ्यांकडे मोबायल आहा सगळ्यांक कनेक्शन जाय, पूण जरी तरी एक सिग्नल बरो आहा जाल्यार एडिशनल टावर घालूंक गरज ना ती एक गजाल जाली। आनी लोकल आहा जरी तरी दिसता तांकां सिग्नल स्ट्रेंथ बरें आहा एडिशनल टावरा गरज ना। लोकलां दिसता पंचायती दिसता जाल्यार आय थिंक वी शूड रिस्पेक्ट फर्स्टली पंचायतीन स्टे ऑर्डर हाडवा। स्टे ऑर्डर इट इज स्टे वर्क नोटीस। ही स्टे वर्क नोटिसा म्हाका सदां रिस्पेक्ट करपाक जाय। हायकोर्टान कितें ऑर्डर हाडल्या कितें ऑर्डर वचून सेंट्रला पास जालो तें सगळें तुमी हेंकां चॅलेंज कराय। एम ऑर्डर हाडली न्हू विलेज पंचायतीन जेन्ना एक स्टॉप वर्क नोटीस इश्यू केलो आहा रिस्पेक्ट दॅट नोटीस। पुलिसे कडेन आज एकू मागता यू आर द सुप्रीम हियर। आज सॅटर्डे संडे म्हणून पुलिस आपयल्या नाजाल्यार कलेक्टरा बरोबर वचून कलेक्टरा हाडटाले। यू ओनली रिस्पेक्ट दीस। पुलिसे सांगता यू रिस्पेक्ट दीस। टुडे द पंचायत हॅज कॉल्ड यू टू रिस्पेक्ट दीस। पंचायतान आपल्यागेले कितें जाल्यार लिगल आहा तें सारकें आहा तें चोयन तें इश्यू केलां। पंचायत जर रॉंग आहा जाल्यार यू हॅव टू प्रूव द पंचायत इज रॉंग। यू कॅनॉट कंटिन्यू वर्क। Continuing work when this notice is given, which means you are not fulfilling the criteria, you are not obeying the local panchayat. तुक जर दिसता पंचायता रायट ना ओके तुगे हातीन तुका सदा रायट ना पंचायता सदा रायट आहा ताका लागून पंचायतान स्टॉप वर्क नोटीस हाडा। सो यू हॅव टू रिस्पेक्ट दीस ऑर्डर अदरवायज वॉट इज द पॉयंट इन हॅव्हिंग दी पंचायत हियर। पंचायत जर सदा की लोकां पासत लोकांगे ओपिनियना प्रमाणे पंचायती स्वता गरज ना सद्या हिंगा टावरा सद्या हे लोकेशना गरज ना। सो बी इट नो लेट अस रिलोकेट द टावर लेट अस फाइंड अदर सोल्युशन
बट नोटीस दिलो आसतना काम चालू करून दवरप देन यू गो इन टू अनदर मॅटर. फर्स्ट मॅटर हा की तांकां टावरिंग जाय अशें दिसना, पूण आतां दुसरो मॅटर जालो, केस जाली की यू आर नॉट फॉलोईंग द ऑर्डर, सो दॅट बिकम्स अनदर मॅटर. सो आतां 2 मॅटर जाले. एक पयलो मॅटर आलो तांकां ह्या लोकेशनाचेर नाका, टावर नाक म्हणून सिग्नल सगळ्यांक आसा, पूण ह्या लोकेशनाचेर नाक म्हणटाय रेजिडेन्शियल एरिया म्हणून. तो एक पॉयंट जालो. दुसरो पॉयंट जालो आतां स्टॉप वर्क नोटीस दिलो हा, तो तूं फॉलो करना. एगेन्स्ट द स्टॉप वर्क नोटीस यू आर डुईंग द कन्स्ट्रक्शन वर्क विच बिकम्स अगेन एन इलिगल वर्क विच इज गोईंग ऑन. So I think we need to cooperate with each other, cooperate with the local panchayat. If you all think that the panchayat is doing wrong, take them to the court. Challenge this stop work notice. Challenge them. But don't go against the work notice. हांव नेबर आहे वडाचो. म्हाका जाय की पंचायताक लेटराचेर तेमी स्टॉप वर्क केलोलो. कितें पंचायत इज द हेड ऑफ द विलेज, आणि जरी तर तो जायना जाल्यार आमी फर्दर एक्शन घेतले. कित्याक ना पंचायत कित्याक म्हणू, पंचायत कित्याक म्हणू जाय, पंचायतूच नाका. जरी तर टॅक्स दिसता तो पंचायता एगेन्स्ट वयता जाल्यार तें कोर्टान सबमीट करपाचें, पूण सद्या काम बंद करपाचें. पंचायताक कंप्लेंट बी दिला तुम्ही? आमी कंप्लेन लेटर आहा कंप्लेन दिन. आनी दुसरें म्हणटा जाल्यार दुसरी सायटूय आमकां तयार आहा, थिंग रिलोकेट करूं आता. आमी हें मागताय सीएमा कडेन, कित्याक आमकां नाका हिंगा सगळी एरिया सगळी बोलवली घरांनी. लोकांले आणि 166 लोकांक सिग्नेचरी आहे. पण तांकां आमी सपोर्ट केल्लो पंचायत बॉडीन रेजोल्युशन केलें म्हणजे ऑब्जेक्ट करपाक त्या लोकांक नाका, पंचायता नाका. म्हणटरी आमी ती स्टॉप वर्क नोटीस ताका जियो मोबायल टावरा तांकां धाडलो म्हणटरी तेमी आजून पासून वर्क स्टॉप केल्लो ना. म्हणटरी आतां ताका लागून लोक सगळे एकठांय जालो. तुम्ही एक्शन किती घेतलं? एक्शन घेतली म्हणजे आमी तांकां स्टॉप वर्क नोटीस धाडली. ताजे उपरांत तेमी आजून फॉलोअप केलो ना, ते स्टॉप केलो ना. म्हणटरी आजून केलो ना. आता तुम्ही किती करतले? आमी कलेक्टराक लेटर केल्या, सगळे केल्या, व्हिडिओय केलो. म्हणटरी त्या प्रमाणे गोवा 365 खातीर कोलवाच्यान रमेश नायक राव.